बागीवून जाकोबाची चिटीची सुरवात. सगल्यांक सिंपडलेल्या 12 कुळांक देवा आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचो सेवक जाकोब नोमान करता. म्हज्या भाव भयणीनो, तुमचेर जिनसो वार ताळण्यो येतात तेन्ना तो एक व्हड खुशालकाय म्हूण मानून घेयात. कारण म्हणल्यार तुमचो असलो भावार्थ थीरपण उत्पन्न करता आनी थीरपणाचें फळ म्हणल्यार सोपूर्णाय अशें तुमी संपूर्ण आनी प्रमाणीक जावंक पावतल्यात आनी तुमकां आनीक कांय उणें जावचें ना. तुमचे मदल्या कोणाकूय जाणवायची गरज आसा जाल्यार ताणें ती देवा लागीं मागची. तो ती ताका दितलो, कित्याक तो सगल्यांक उदारपण आनी तोंडार मारिनासतना दिता. पूण कसलोच दुबाव दवरिनासतना भावार्थान ती मागूंक जाय. दुबाव दवरता तो मनीस वाऱ्यान आळता दोलता तसल्या दोरयाच्या लारा भाशेन दोशी उडोवन सदां ओतीर पावलांनी चलून असल्या मनशान आपूण मागता तें सर्वेस्पूर दितलो म्हूण चिंतूंक फावना. गरीब तो भाव देव आपणाक वयर काडटा म्हूण व्हडवीक बगूं आनी तशेंच ग्रेस्त मनीस देव आपणाक किकोंत करता तातूंत व्हडवीक बगूं, कित्याक तोंडाच्या फुलां भाशेन तो नाच जातलो. सुर्याची कडक किरणां पडटात आनी तोंड सुकता आनी ताचें फूल पडटा आनी ताची सोरोपाय उडून वेता. अशेंच आपलो वेपार धंदो करतना ग्रेस्त मनीस बावून सुकून वेतलो. देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, कोणवाळेन म्हाका वागय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वांचतलो. म्हजेर कोश्ट उपाद्रे पडचे आदीं हांव चुकलो, पूण आतां हांव तुजें उतर सांबाळटां. तूं खरेंच बरो, तूं करताय तें सगलें बरें. तुजे नेम म्हाका शिकय. जबाब, कोणवाळेन म्हाका वागय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वांचतलो. म्हजेर कोश्ट उपद्रे आयले ते बऱ्याक आयले असो हांव तुजे नेम शिकूंक पावलो. संवसारांतल्या रुप्या भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयली समूर्त. जबाब, कोणवाळेन म्हाका वागय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वांचतलो. तुजे कायदे प्रमाणीकपणाचे हें हांव जाणा सर्वेस्परा. म्हजे तळमळे धाडल्याय तेय विस्वाशीपणान धाडल्याय, पूण तुजे चाकराक बासायलाय ते प्रमाणें तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धीर दी. जबाब, कोणवाळेन म्हाका वागय सर्वेस्परा आनी म्हजो जीव वांचतलो. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. जेजू म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पराक सोय. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदम फारिजेव भायर सरले आनी जेजू कडेन भासाभास करूंक लागले आनी ताची परिक्षा करूंक ताचे कडेन स्वर्गावेली एक खुणा मागूंक लागले. आनी आपले काळजांत तावन सुस्कारून ताणें म्हणलें, ही सोसोत कित्याक म्हूण खुणा सोदतात? हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ही संस्थेक खुणा मेळची ना. आनी तुमकां सांडून तो नव्यान होड्यार चडलो आनी पेळे तोडीच गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वकाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वोळ. आनी काळजान तावन सुस्कारून ताणें म्हणलें, नियाळाक आदार. एक आवय
त्याग करून आपले धुवेक ल्हान तावन बरें न्हेसूंक खावंक दिताली. जेन्ना तें भुरगें वाडटा तें आपल्या आवयक परत परत किकोंट कोत्ता आनी म्हणटा, तुवें म्हजे पासत कितें केलें? आपल्याक कशें न्हेसूंक जाय आसलें तसलें जेवंक दिवंक जाय आसलें, थंय इस्कॉलाक घालूंक जाय आसलें आदी. हें आयकून ती आवय निराशी जाता आनी व्हडल्यान सुस्कारता आनी कांयच म्हणना, कित्याक ती आवय जाणा आसली आपले कुवेटी भायर तिणें आपले धुवेक बरें तें दिलें आनी तिणें आपलें रोगोत पासून दिल्यार तें समजूंक पावचें नासलें. जेजू फारिझेव आपल्या वायटोव्याक जालांत फारावंक सोदताले. जेजून आपलो भौशीक वावर एका मिलाग्रीन सुरू केलो. काना गांवांत उदकाचो सोरो करून आनी अशें हिशोब नासलेल्या मिलाग्री ताणें केल्यो, पूण तरी आसतना ते फारिझेव जेजू लागीं एक मिलाग्री उदेशी खुणां मागतात. हें जेजूक एकदम निराशी करता आनी तो ती खुणां दिवंक सोदिना. आमकां बावतिस्मांत एक देणें फावो जालां, तें म्हणल्यार भावाट. जेजूक पळयनासतना आनी सासपी नासतना आमी ताचेर भावाट दवरलो. हें देणें आसलेली भागी, जेजू केलेली विस्मितां नियाळून, ताचे जिवें उतर आयकून ताचेर भावाट अखोंड करुया. जेजू मांडटा तसलें जिवीत जिवया. तर आयज आमचें मागणें जावन दी, तुका सोत मांडून तुजेर भावाट दवरूंक आमचेशी राव जेजू.